मोगाळ बाबा भयणीनो, देवाच्यो वाटो अद्भुत आनी आश्चर्यचकीत. कित्याक म्हणटा महाधर्म परगटणार सॉम पेद्रू आनी सान पावल ह्यांच्या जिवितांत, तांच्या आपोवण्यांत, तांच्या मिशन आनी तांच्या कार्यान देवाची कृपा आमी पळयता. आनी सान पावल म्हणटा पयले कोरिंथकारांक चिटीन बाबा भयणीनो, तुमी देवान आपयल्लीं मनशां, तुमचीच गत कसली ती पळयात. मनशाचे नोदरेन तुमचे मदें व्हड शिक्षणांची चडशीं नात, पदवी आसलोलीं चड कांय नात, आनी आमी उंच कुळयेचीं चडशीं नात. तरी जाणारांक लोजयेक घालूंक ज्या कोणाक संवसार पिशी म्हूण धरतात तांकांच देवान वेंचून काडल्यान, आनी शक्तिवंतांक लोजयेक घालूंक ज्या कोणाक संवसार असक्त म्हूण लेखता तांकांच देवान वेंचून काडल्यान. तशेंच ज्याच कोणाक संवसार हळको लोक, कसलेंच मोल नासलेलो लोक म्हूण धरता तांकां मोल नासलेल्यांचो नाश करूंक देवान विंचल्यान. हे परी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली व्हडवीक करूंक जायना. ताचेंच देणें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या जिवान जियेतात. देवान अशें केलां की ताच्या भायर आनीक आमकां जाणवाय ना. ताच्याच एकवटान देव आमकां आपणाक मानवलोली आनी आपलेच पवित्रतायेन पवित्र करता, आनी ताचेच वरवीं तो आमकां पूर्ण तारण दिता. तर आमी देवान वेंचून काडलेल्या ह्या मनशांचेर नदर मारली जाल्यार, पळयलो जाल्यार सान पेद्रू हो एक मासडी धरनार रांपोणकार. ताचें जिवीत चडशें गालिलियाच्या दर्याच्या आसपास आनी दोंगरां नेटयलेले गांव. हो मनीस वादळ वाऱ्याक भियेनासलो. दर्याचेर वादळ वारें येता तेन्ना तो फुडो करून मासडी धरून हाडटालो. पूण व्हडलें व्हडलें शिकप ना. पूण वादळ वाऱ्याक फुडो करूंक तो तयार आसलो. हे गूण सगळे जेजून ताचे मदें पळयले. आनी जेजून आपणा सांगाता आकारणी केल्या उपरांत जेजू आपल्या आपोस्तलांची तपासणी करता. हाच्या सुवर्तमानांत आपणाची अस्मिताये विशीं जेन्ना जेजू आपोस्तलांक विचार घालता तेन्ना पेद्रू स्पश्टपणी जबाब दिता आनी जेजू ताची तोखणाय करता आनी पवित्र सभेचो वडील ताका नेमता. दुसऱ्या शिसांनी लोक जेजू कोण तो ताका सांगलें, पूण तांकां स्वताक जेजू कोण तो ते सांगूंक शकूंक ना. सान पेद्रू म्हणटा, तूं देव, क्रिस्त, देवाचो पूत. आनी देखून मागणें केल्या उपरांत जेजू असल्या साद्या मनशाक वेंचून काडटा. स्वर्गीच्यो चावयो ताच्या हातांत घालता. जें कितें तो ह्या संवसारांत होय म्हणटा तें स्वर्गार देव होय म्हणटलो. ज्या संवसारांत तो ना म्हणटा ते स्वर्गार देव ना म्हणटलो. आनी जेजू ताका म्हणटा, तूं पेत्रस मिन्स खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी महासभा बांदतलो, इगर्ज बांदतलो.
दुसरे वाटेन आमी सान पावलाचें जिवीत पळयता. तो हुशार मनीस, विद्वान, फिलॉसॉफर गामेलियल ह्या गुरूच्या खाला तो शिकलोलो. युनिवर्सिटी ऑफ in the city of Tarsus, capital of Rome. विद्वान, हायली एड्युकेटेड, तांची फॅमिली उंच दर्जाची. ताचो बापूय रोमन सिटीजन, रोमन नागरीक जावन आसलो. आनी सान पावल एक कडक फारिझेव. ताका जुदेवांचे कायदे आनी शिक्षण ते पाळिनात. तांकां तो मारून उडयतालो, नास करतालो. आनी देखून ताका एक नवे क्रिस्तांव आवडोंक नात. जेजूची खबर सांगतले ताका आवडोंक नासले आनी तो इगोर्जेचो चड करतालो. आनी एक दीस दमस्कस प्रवास करता आसतना घोड्याचेर वचून तो सकला पडटा आनी एक्सिडंटाक सांपडटा. ताचे दोळे फुट्टात आनी तो कुड्डो जाता. आनी ताका आवाज आयकूंक येता, म्हाका तूं कित्याक त्रास कोत्ताय? हांव क्रिस्त, हे म्हजे लोक सांदे, क्रिस्ताचे सांदे. तूं तांकां चड कोत्ताय, तूं तांकां दुमाळो दिताय, तांकां जिवेशी मारताय. ते म्हाकाच भोगता, तूं म्हाका जिवेशी मारता. हें सोजमल्या उपरांत, ताचें परिवर्तन जाले उपरांत, ताका जेजू बरो केले उपरांत सान पावल दुसऱ्या धर्माच्या पोरजांक जेजूची बरी खबर दिवंक संवसारांत खंयसरूच वचोंक तयार जाता. तर ते जावन आसले यात्रेकार भावार्थाचे. दर एक जेजूचो पाटलाव जावन आसा जेजूचो मिशनार गोवाय. आनी ह्याच खातीर यात्रेकार भावार्थ्यांची यात्रेकार ह्या उतराक दोन अर्थ आसात. पयले सुवातेर आपल्या गोरोब्यान, शेजाऱ्यान, समुदायान, फिरगोजींत, वावरताच्या जाग्यार, धंद्यान, समाजान आदी जेजूचो गोवाय. खंयसर आसूं आनी खंयसरूय वचूं, तूं जेजूचो गोवाय. सगळ्या वेळार आनी सगळ्या सुवातेर आपल्या जिवितांत भावार्थाची वाड करीत आसा आनी आपलें जिवीत जेजूचें मिसांव करता. दुसरे सुवातेर यात्रेकार कशीं आमी मिशनार जावन आसा, जांकां जेजूची वळख आनी अनुभव आजून मेळूंक ना, तांचे सोवे आमी वावुरतात. ह्या वरवीं यात्रेकार भावार्थाची जावंक आमी जोण एकलो वावुरता. आनी भारतांत आमकां बरी संदी मेळटा दुसऱ्या भावार्थाच्या पोरजां मदें आमी गोवाय जावंक, जेजूचे गोवाय जावंक. फोलेर बोरवाश्यांची प्रत्येक जाण आमी फोलेर बोरवाशाचे. पवित्र आत्म्याच्या येण्या उपरांत पेद्रू आपली भाशणां सुरू करता. निराशी जाल्ल्या लोकांक ही भाशणां तांचे भितर बोरवासो जागयतात आनी लोक पेद्रू लागीं विचार घालता, आमी कितें करचें? सान पावलू गांवांनी भोंवून जेजूची खबर परगडटा आनी जेजू खरो आनी जिवो फोलेर बोरवाशाचो म्हूण गोवाय दिता. सो जेजून मागणें केल्या उपरांत, बरो विचार केल्या उपरांत तो सान पेद्रू
मासळीकार, दोयऱ्याचेर वादळ वाऱ्याचेर फुडो करपाचो मनीस, ह्या मनशाक पयलो पाप साहेब करता, इगोर्जेचो वडील करता, ताच्या कुडीचो वडील करता. हें आमकां आमच्या मनशाच्या दृश्टिकोनांतून समजोंक बरें कठीण लागता. तर स्तोत्रांत आमी आयकता हांव, पृथ्वी परस स्वर्ग जितलो उंच आसा तितलोय व्हड ताची भोक्ती ताची भोक्ती करतल्यांताय ताचो मोग. उदेंती आनी अस्तंती जितल्यो एकामेकांतावन पयस पयस आसात तितलीं पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. सो देवाच्या मुखार आमचे मनशाचें विद्वान कांयच न्हू. देवाक जाय जाल्यार तो ताका ताचें मिशन पूर्ण करपाक जाय त्या गुणाच्या मनशाक विंचून काडटलो. देव qualified, God does not call the qualified, but he qualifies the called. देव बुदवंत आनी शिकलोल्यांक आपयना, बोगोर आपयल्ल्यांक भावार्थान बुदवंत आनी शिकलेले करता. मादर तेरेसा म्हणटा, God is not calling us to be successful, but faithful. देव आमकां जैतिवंत जावच्याक आपयना, पूण ताका विस्वाशी रावंक आपयता.